हो वास्कोचो अजीत परब. फाटली 8-9 दशकां ताच्या घरान आवाज येता तो तबला आनी पखवाजांचो. फोंड्या, वास्को, पणजे, शिरोडा सगळे कडेन तबला आनी पखवाज ताच्याच हातान सूर, स्वर आनी ताल धरतात. अजिताच्या हाता बरोबर ताच्या बायलेचे हातूय ह्या कामाक तरबेज जाल्यात. माझे सगळे कुटुंब म्हाका हातभार लायता. माझी मेन म्हणजे माझी मिसेस अनिता परब ही म्हाका चड हे करता, म्हणजे चड मदत करता आनी तिच्या शिवाय हें काम म्हज्यान जावचें ना. क्रिकेटर म्हणून फुडें सरूंक सोदतल्या भुरग्याक बापायन हातान तबला आनी शाई दिली म्हूण अजीत आपल्या बापायची याद काडटा. नाशिल्ले ते स्वराचे ज्ञान ते बापायच्या आशिर्वादान ताणें आत्मसात केले. हांव क्रिकेटर, जास्त माझें हें क्रिकेटीन आसलें, हितून नासलें. जेन्ना बापाय फाटल्यान जेन्ना एक जाणटो मनीस तेणी सांगलें बाबा हें काम कर आनी तेणी आपले तबले म्हाजे कडेन दिले आनी हेका शाई घाल तूं. बाबा म्हाजे कडेन जावचें ना हें काम. ना ना म्हाका तूं कशी शाई घाल आनी म्हाका दी. आनी बापूय ज्या जाग्यार बसतालो कामाक त्या जाग्यार हांव हे तबले घेवन बसलो आनी तेन्ना म्हाका स्वर्ज्ञान म्हणटा तें मेन म्हणजे स्वर्ज्ञान. हे तबले लावपाक जाय हें म्हाका खबर नासलें कशें लावपाचें तें. पण त्या जेन्ना त्या जाग्यार बसलो आनी तेन्ना अकस्मात तें म्हाका स्वर्ज्ञान प्राप्त जालें. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना स्वर्ज्ञान जेन्ना प्राप्त जाता पळय तेन्ना म्हटलें आतां हें काम करपाचें. आनी तेन्नाच्यान जवळ जवळ आतां 30 वर्सां जालीं हांव हें काम करतां बापाय फाटल्यान. अशे कांय बोटार मेजपा इतले कलाकार गोंयान उरल्यात. सरकार सगळ्यांक सबसिडी आनी स्किमी वाडटा. मात ह्या कलाकारांक सूर ताल दिवपी ह्या खऱ्या पड्ड्या फाटल्यान समर्पित कलाकारांची सरकाराक केन्ना याद पासून जायना हाचें दुख्ख. सरकारा कडसून आमकां कांयच मेळना. तेन्ना म्हाका एक सरकाराक विनंती आसा आनी आतां आमचो नवीन मंत्री जाला गावडे ह्याणी तरी हो पुढाकार घेवन आतां पळय गणपती दितात ते आनी कोणाक पदेरा दिता एनेरा सगळ्यांक दिता. पण आमच्या गोंयांत जे कारागीर आसात ते मोजकेच आहा. भायले कारागीर भरपूर येतात पण आमचे गोंयचे जे कारागीर आहा तांकां सरकारान कितें तरी दिवपाचें, अनुदान दिवपाचें. तेन्ना हांव मंत्री गावड्याक विनंती करता हाजेर तांणी लक्ष घालचें. तबल्यांचेर बोटां थिरकली काय वर्र तबलजी. खरें तबलजी हो तबला कारागीर म्हणटा न्हू हो तबले घडयता आनी तबलजी हे तें वाजयता. पण तें जेन्ना तबलजी तबले स्वराचेर घडोवन दिता तबलज्याक तेन्नाच तो तबलजी वाजयतलो. जर कारागीर जर तबले जर बरे स्वराक जावना जाल्यार तें वाजचें ना. आनी तो तबलजी मागीर म्हणणारा पयलीं बेजार जातलो. म्हणणाऱ्याक पासून तबल्याचो सूर तेच्या कानार येवंक जाय तेन्नाच तो म्हणटलो हें तबले बरें वाजता. तेन्ना ही स्तुती आमची जायना, ही स्तुती फक्त तबलज्याचीच जाता. आमी हे पडद्या मागचे. ह्या कामाक खूब मेहनत लागता, बारीकसाण लागता, कळाशी लागता. आतांच्या भुरग्यांक असली कामां नाका. मात कोणाक इच्छा आसत जाल्यार अजीत तांकां शिकोवपाक एका पायार तयार. हें काम करपाक हें खूब हार्ड काम आनी हेतून खूब मेहनत आनी हें काम करपाक कोण तयार जायना. जर कोणाक जर आवड आसा हे कामाची तर तांणी अवश्य हांगा येवचें, म्हाजे कडेन शिकपाचें. हांव ताका म्हाजें जें कितें आसा पळय ताका हांव सगळें दितलो. पण तेणी येवंक जाय, हें शिकपाक जाय. ह्या फुडें केन्ना तबल्याचो सूर बरो लागलो जाल्यार अजिता सारक्या पड्ड्या फाटल्या कारागीर तबलजीची याद घडये तुमकां तरी येतली. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.